पेडणे मालप्या राष्ट्रीय महामार्गाची राखणी वणट कोसळ्ळी। कांय दीस फाटीं थळाव्यांनी पालसाणां कोसळपाक शकतात म्हूण अलर्ट दिल्लो, मात कोणेच लक्ष घालेना। निमाणे देमायज पावसाच्या नेटार पालसण आनी राखणी वणट कोसळ्ळी। आमदार प्रवीणान पळोवणी केली, रस्तो येरादारीक बंद करपाचे निर्देश। पावसा पयलीं खंय पालसणां कोसळची ना म्हूण गॅरंटी दिता अशें अधिकाऱ्यांनी आनी कॉन्ट्रॅक्टरान सांगिल्लें। आतां गॅरंटी खंय गेली काय प्रस्न। मुख्यमंत्र्यान येवन पळोवणी करपाची मागणी। जे पळय आयज हे वॉल आहा तेजी 100% आपूण गॅरंटी दिता म्हणून आयज गॅरंटी आयज खरीच गॅरंटी तिका आयज कळ्ळी। ताका लागून म्हाका दिसता ह्या ज्या PWD आयज आमचो डायनामीक CM जो आसा तेज्या कडेन PWD आसा, ताका लागून तेणी स्वता म्हाका दिसता येवन हेजेर खूब दखल घालपाची खूब गरज आसा। परती डिसिजन हांवें सांगलां की हो आहा पळय रोड आहा पळय तो रोड बंद करपाचो आनी डायवर्ट करून, कित्याक ऑलरेडी पयलींचो रोड आसलो पळय तो रोड रिपेरिंग करून तो रोड स्टार्ट करपाचो, कित्याक इन्सिडंट केन्नाय परत घडोवंक शकता। ताका लागून जो घडचो न्हू म्हणून हांवें जाता तितले फास्ट तांकां सांगलां तो रोड डायवर्ट करचो आनी ते सायडीनसून ट्राफीक सोडचें म्हणून। आज हे पडले पण आता ती ह्या पटपाच्या मार्गार आहा आनी इतका हायट आहा ते हिशोबान ती पटपाच्या मार्गार कोणाक धोको उद्भवतलो देव म्हणून तेंच्यांनी एक्शन घेवन सरकारान CMान एक्शन घेवन आतां ह्यो सेंटराचो प्रोजेक्ट आसलो तरी पण CMान एक्शन घेवन ताबडतोब एक्शन घेवंक जाय। इतकी आमच्या हानी जावंक जाता प्रत्येक फावटी आतां पावसाय तसो जास्त पडांक ना, पावस पडांक ना म्हणून ते इतकी जाली तर पावस पडल्या उपरांत कितके उमळ जाल्या उपरांत कितकी पडटली। एक कार डॅमेज जाला। कार चलोवपी ड्रायव्हर म्हणटा मातसो फातर चुकलो नाजाल्यार खंय गाडयेर पडपाचो जायला आणि तर कोसळली एक जालो। ओके, तुमच्या गाडीवर पडली काय? गाडीवर पडली, दगड पण वरना गेले। हां, पुरा ढासळला गाडीवर। तुम्ही आत होते? हां, आम्ही चौघजण आहोत। अरे, म्हणजे असं कोणाला काय दुखापत नाही? जस्ट जो दगड पडला तो पुढे पडला। हां, आणि दुसरा मोठा दगड वरना गेला गाडी। मोठा दगड होता? मोठा मेन रस्त्यावर आम्ही लेफ्ट साईडला आहे जिथं जी दिवार तुटली आहे ना ती साईड वॉल आहे ती जिथे ढासळली तिथं साईडला असल्यामुळे ते थोडी ती अशी अडकून राहिली म्हणून वाचली। पत्रादेवी ते बांबोळे मेरेन रस्त्याचे काम सारखे बाबत म्हूण थळाव्यांची कागाळ, मात सरकार लक्ष घालना। एका वाटेन रस्तो एक्सिडंट झोन जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आता पालसणां कोसळपाक लागल्यात। रस्तो येरादारीक बंद करून पोन्न्या रस्त्यान ट्राफिक डायवर्ट करपाची मागणी। हायवे आसा ह्यो कर्दनकार ठरलेलो आसा फ्रॉम पत्रादेवी टू दारगळ। हे आता नवीन कर्दनकार आमकां आमच्या सरकारान ओपन करून दवरलेले आसा अशें म्हाका तरी दिसपाक लागले। ते जाणून बुजून जेन्ना खबर आहा बेंचीस न करता ही वॉल तयार केली। रिस्पाट एनी टायम आता जी गोष्ट जी आसा दिसाचे घडले, रातचे घडलेले आनी कोणाचे तकलेर पडलेले, गाडयांचेर पडलेले, कितें जातले असले, कोण जबाबदार आसा? MVR जबाबदार आसा काय PWD जबाबदार आसा? ह्या टायमार म्हाका दिसता ह्यो इमिजिएटली रस्तो बंद करून दुसरो कितें अल्टरनेटीव रस्तो चालू करचो हे म्हजें सरकाराक आव्हान आसा। गेल्या फावटी सांगलेले हांगा ट्रॅक आसलेलो म्हणून हे पडटले हे पडले, ह्या सायडीले पडटले आले म्हणून सांगलेले तेवूय पडले। आता वयलो भाग हो असो जावन आसा तो केन्ना सकयल कोसळत आनी हो रस्तोच वायपाट जावन आसा। आमकां खंत दिसता आमी ह्या भागाचे नागरीक आसा, जबाबदार आसा, वारंवार आवाज करता पूण आमदार सरकार चुप्पी घेता। रस्तो बांदपी कंत्राटदाराचेर FIR करची, बाबत काम करपी कंत्राटदारांक ब्लॅकलिस्ट करचे म्हूण GPCCचो अध्यक्ष अमित पाटकराचे ट्वीट। गोवा फॉरवर्डाचो दुर्गादास म्हणटा रस्त्याचे ऑडिट जाय। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी।